मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुर्यपुळाचे हेडलायन्स. दवर्ली मस्जिदीतले खून प्रकरण. जेएमएफसीन मुखेल आरोपी अक्रम हाका दवरला आनीक 5 दीस पुलीस बंदखणीत. जाल्यार हेर तिगांक धाडले न्यायालयीन बंदखणीत. रिसायकलिंग डिपॉझिट रिफंड येवजणेचेर फुडाऱ्यांनी केलो खर विरोध. भाजपा सरकाराच्या ह्या येवजणेचेर आनी मानसिकतायेचेर उक्तायली तिडक. लोकांक दिशाभूल करपाचो यत्न. आयतारा सुके हवामान आनी उष्ण दीस मेळटलो अनुभवपाक. सांजे कांय सुवातांनी घोळटले थंड वारे. हवामान विभागान उक्तायलो अदमास. आणि आता याच्या कोंकणी खबरो विस्तारान. दवर्ली मस्जिदीत जाल्ल्या खून प्रकरणातल्या पयल्या 4 आरोपींक फातोर्डा पुलिसांनी दुसऱ्या रिमांडा खातीर जेएमएफसीत मुखार हाडलो. जेएमएफसीन मुखेल आरोपी अक्रम हाका आनीक 5 दीस पुलीस बंदखणीत दवरला. हेर तिगांक न्यायालयीन बंदखणीत धाडले. पूण तांच्या जामिनाची सुनावणी 12 फेब्रुवारीक जातली. ह्या गुन्यांवा उपरांतय हे आरोपी खुल्याम भोंवत रावतले काय कायद्याच्या कलमा खाला हांकां ख्यास्त जातली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. दवरले हांगा जी मर्डर जाल्ली ही अली कलंदर खान म्हणटा जी ज्या भुरग्याची ह्या केसीक जवळ 7 जाणांक फातोर्डा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आनी आज त्यांचो रिमांड जो सोंपला. 3 जाणांचो काल सोंपलो. तांकांय ज्युडिशियल कस्टडी मारल्या आनी आज 4 जाणांक जे जेएमएफसी कोर्टाक उबी केल्ले तितूंतले 3 जाणांक ज्युडिशियल कस्टडी मारला. आनी मेन एक्यूज जो आसा ह्या मर्डर केसीचो अक्रम म्हण ताका सद्याक 5 दिसांचो पुलीस रिमांड दिले कडेन आसा. ह्या केसीक आतां आनी कितली जाण एक्यूज जे आसात हे मेळपाचे आसात आनी कितले जाणांक अरेस्ट जावपाचे आसा. सद्याक पुलीस हेंच्या मागार आसात. सद्याक हे जे काही थोडेशे जे आसात हे एक्सपॉन्डिंग आसात आनी पुलिसांनी ज्यो टिमी आसात ह्यो 2 टिमी काडले कडेन आसात आनी ह्यो टिमी ज्यो आसात ह्यो सद्याक हांकां जे बाकी कोण आसात तांकां धरपाक सद्याक गेले कडेन आसात आनी ते तेंचेर वॉच दवरून आसात. सद्याक आज जेन्ना हांकां जेएमएफसी कोर्टाक जेन्ना प्रोड्यूस केलो त्या टायमार आर्ग्युमेंट जालो आनी ह्या आर्ग्युमेंटाक लास्ट ज्या फातोर्डा पुलिसांनी पुलीस कस्टडी मागलेली बाकीच्यांक बी ती दिल ना. बाकीच्यांक जे आसात ह्या 3 जाणांक काडले आनीक ज्युडिशियल कस्टडी दिली आनी हेजी बेल जी आसा हेंची बेल आसा ते आनी थोड्या दिसांनी दवरले कडेन आसा आनी तेन्ना पळोवया हांकां बेल मेळटा काय ना म्हणटा. कित्याक ही जी मर्डर जाल्या ही मर्डर जी जाल्ली ती मर्डर जी मस्जिद आसा ह्या मस्जिदी मुखार जाल्ली आनी मस्जिदी भितर पयलीं झगडी जाली आनी भायर येवन मागीर हो मर्डरीचो इन्सिडेंट जालो. सद्याक ही मस्जिद जी आसा ही सील केले कडेन आसा आनीक सद्याक लोक थंयचे मागतात की मस्जिद तरी ओपन करची ताकी आमकां देवाक पांय पडपा वचपाक मेळचें आपल्या प्रे करपाक मेळचें म्हणून. आतां पळोवया सावथ गोवाची कलेक्टर जी आसा ही केन्ना म्हळ्यार ती ओपन करून तांकां दिता. शुक्रारच्या नमाजा उपरांत मस्जिदीत एका मनशाक सुरो रोमून जिवेशी मारिल्ल्यान घोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत तणाव निर्माण जाल्लो. जायत्या जाणांक अटक केल्ली आनी कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती निर्माण जावची न्हय म्हणून सुरक्षा वाडयिल्ली. ह्या हल्ल्यांत पिडेस्त गंभीर जखमी जालो आनी ताका उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. उपरांत ताका मरण आयलें. आतां वट्ट 10 आरोपी आसात. तातूंतले 7 जाण अटक जाल्यात आनी उरिल्ले अटकपूर्व जामीन मागतात. मुखेल आरोपीक आनीक 5 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. ते भायर मस्जिदूय सीलबंद केल्या. Today the accused number 2, 3, 4 म्हळ्यार आमी जी बेल फायल केल्ली for 3 accused they been produced before the JMFC for remand. It was their second remand. First remand when they were produced तांकां 7 दिसाचो रिमांड दिल्लो. Now again the police were asking for the remand of more 7 days. So we argued the remand saying that ki police custody of the accused is not required and based on the arguments the JMFC has granted the judicial custody. Now the accused has been taken to the judicial custody and the bail is kept on 12th Feb in the morning. So total how many accused are in this matter? Total there are 10 accused. Some of the accused had filed anticipatory bail application. So it is pending before district court. So how many are involved in the murder case? Pardon? How many are involved in the murder? Till as per this thing, police say what they had filed. The main accused number 1, their role they had shown as the main accused. Now the bail application we had filed for accused number as per the FIR is 789.
So we have to see the role now. So based on the say what they had filed, we'll argue the bail application. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. महिला सशक्तीकरणाचो विचार करून हो बजेट पास केला. केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवीजीन ह्या अर्थसंकल्पाक येवकार दीत बजेटाची तोखणाय केली. 2047 विकसित भारत करपाचो हेत दवरला आनी हो बजेट युवा शक्ती बजेट म्हणून येता. तांणी आपले मत मांडले. पळयात. ये एक ऐसा बजट है, महिला सशक्तिकरण, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं. महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करते हैं. इसका सीधा उदाहरण ये हम सबको देखने को मिलता है कि 9वीं बार पूर्ण बजट महिला वित्त मंत्री ने पेश किया है और ये बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाला ये बजट है. इस बजट के माध्यम से अगर हम देखें तो 2047 तक, यानी कि ये मध्यकाल का ये बजट है, यानी 26 से लेके 2047, इन 25 वर्षों में कैसे भारत के विकास के लिए क्या रोड मैप है. और ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, भविष्योन्मुखी बजट है. इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का एक ये जो निर्णय लिया है, इसके माध्यम से अगर हम देखें तो ये बजट एक तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस भी इसे हम कह सकते हैं. सरकार ने कई रिफॉर्म्स किए हैं. अभी हाल के दिनों में जीएसटी रिफॉर्म्स को भी हम सब ने देखा. यानी आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है. और इसके साथ साथ भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, अब भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर अग्रसर है. और ये बजट बहुत ही महत्वाकांक्षी है और देश के लोगों के लिए उनकी अपेक्षाओं, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला ये बजट है. और इसके माध्यम से हम देखें तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमी पर ये बजट जोर देता है. इस बजट के माध्यम से हाई कैपेक्स ग्रोथ का भी इसमें संतुलन रखा गया है और साथ ही साथ ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में सशक्त करने वाला बजट है. बजट के माध्यम से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को और गति देने वाला ये बजट. और इसके माध्यम से हम देखें तो चाहे वो सनराइज सेक्टर को इसमें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है. बायोफार्मा की बात हम करें तो बायोफार्मा के क्षेत्र में भी इस बजट के माध्यम से बहुत गति मिल रही है. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसमें भी काफी फोकस किया गया है. और आज हम जानते हैं कि भारत उभरता हुआ देश है, यानी कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी कैसे ज्यादा से ज्यादा हम हमारे युवाओं को अवसर दें. सबसे युवा देश भारत है और युवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि कैसे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो एआई हो, सेमीकंडक्टर हो, हर एक मामले में, हर एक क्षेत्र में उन्हें कैसे और ज्यादा अवसर दिया जा सकता है. इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से भी इस बजट में काफी प्रभाव डालेगा. रेयर अर्थ कॉरिडोर और क्रिटिकल मिनरल्स पर भी विशेष जोर दिया गया है ताकि जो रेयर अर्थ है हमारे देश का, उसे और हम कैसे सशक्त, मजबूत करें और उसके लिए हम कैसे आगे और काम कर सकते हैं. टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी हम देखें तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने वाला, कैसे उसको और मजबूती देने वाला ताकि टेक्सटाइल के साथ साथ उसमें रोजगार के भी अपार संभावनाएं हैं. उसे और बेहतर करने के लिए युवाओं को कैसे स्किल के साथ जोड़कर उसे कैसे रोजगार के लिए आगे बढ़ाया जा सके और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में ये बजट है. उसके साथ एमएसएमई की अगर हम बात करें, एमएसएमई चैंपियंस के रूप में बजट में को हम देख सकते हैं.
कि एमएसएमई के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किए हैं। इसके साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत, देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रोजगार की भी अपार संभावनाएं होती है। तो इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार की चर्चा की गई है। देश भर में वाटरवेज का विकास कैसे हो सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की स्थापना की बात भी माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर भी विशेष बल दिया गया है और शहरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को भी बढ़ावा देने की चर्चा इस बजट के माध्यम से किया गया है। इसके साथ इस बजट को देखें तो युवाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि युवा देश होने के नाते युवाओं को उनको कैसे जो संभावनाएं हैं कैसे और विशेष ज्यादा उनको दिया जा सके, उस दृष्टि से भी देखते हैं। तो ये बजट युवा शक्ति बजट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे युवा जो 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और इस बजट में भी युवाओं की अहम भूमिका रही है। हमारे युवा क्या सोचते हैं 2047 के लिए, कैसे वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भी मंशा, उनकी अपेक्षा और उनके द्वारा जो सोची गई चीजें हैं उसको नीति में समाहित किया गया है। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कानकावाडो कुचेली म्हापसा वाठारांतलो रस्तो पुराय पिड्ड्यार जाला. तशेंच हे सुवातेर जायत्या आडमेळींक लोकांक तोंड दिवचें पडटा. पावसांत आनीक समस्येत भर पडटा. संबंधीत विभाग केन्ना दखल घेतले, केन्ना प्रस्न तडीक लागतले, लोक वाट पळयतात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. कुचेली काणकावाडो वॉर्ड नंबर 2 हांगासर रस्तो सध्या बरोच पिड्ड्यार आसा. रस्त्याचेर मोठी फोंडकुलां पडिल्ल्या कारणान हो रस्तो सध्या येरादारी करप्यांक धोक्याचो जाल्लो आसा. हांगासर कितलेशेच लोकल्स रावता आनी हांगासरल्यान गाडयो चलोवपाक तांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा. सुमार 3 वर्सां जाली हो रस्तो हांगा असोच आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा फोडून दवरिल्ले. अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम जाले, पूण ताचे उपरांत ह्या रस्त्यांचे पॅचवर्क खंयच जाल्ले ना आनी ताच्या खातीर ह्या रस्त्याची परिस्थिती जर आयज आमी पळयशात जाल्यार ती एकदम वायट आसा. हांगासरल्या थळाव्यांनी कितलेशेच फावटी कंप्लेंट लेगीत केली, पूण अजून मेरेन तांची जी मागणी आसा ही पुराय जावंक ना. हो रस्तो सध्या पिड्ड्यार हो पिड्ड्यारूच आसा. सो ऑथॉरिटीजांकडे तांच्यांनी मागणी केल्या की जाता तितल्या बेगिना रस्त्याचे आयज डांबरीकरण जावपाची गरज आसा. 3-4-5 वर्सां जावंक ना. कावन्सिलर खूब जाले पूण हांव नांव घेवना, राजकारणान ना. कळ्ळें तुमकां मेन प्रॉब्लम कितें आसा तुमकां ताका. आनी हो गटार आतां कमीत कमी म्हाका दिसता 3 वर्सां 3 वर्सां जाली. 3 वर्सां जाली न्हू. 3 वर्सां हांव साफ करता म्हाज्या मनीसपणान. पेमेंट हांव करता. फाटल्यान हें उदक वयता पळय तें फुडें म्हाजें किचन. हांगाल्यान उदक, फुडल्यान उदक. जेन्ना हांव साफ करिना कळ्ळें तुमकां भरता सगळें. मेन म्हाजो प्रॉब्लम आहा. कळ्ळें. म्हाका सांग आतां हे रस्तो पिड्ड्यार आसा, तुमी म्हणटा 5 वर्सां जाली. तुमी कंप्लेंट बीन केल्ली? कोणाक कंप्लेंट करपाची? कोण कावन्सिलर आहा तेणी करता. कळ्ळें. आतां करता म्हळ्यार नांव घेना कोणाचें. दुसरें म्हणल्यार कितें राजकारणान ना. सो कावन्सिलर येवन बीन पळयना हांगा? पयलीं आतां करपाक चालू आहा जावपाचो आहा. केन्ना जातलो म्हटला? आतां कितें 15 तारीख कितें तरी म्हटलां तेणी. सायबा बार आहा पळय थंयच्यान हो तुमकां दिसता न्हू आतां. हय हय. आतां फुडें गेले तानिया बार मेळ्ळें तुमकां. आतां नेवी बिल्डींग जाला सारकी तुज्या पुरसूनच दिसतली ती. एक गटर आहा थंयच्यान तो आतां 1 नंबर जाला. 2 नंबर कितें वॉर्ड नंबर कितलो? हो आतां 1 काय 2 चेंज जालो. कळ्ळें तुमकां. सो हांगा म्हणटा कितें एक्झॅक्ट लोकेशन कितें? हेका कोणूय आतां येता पळय सायबाबाराचे घेता. हेका म्हणटा कानकावाडा कुचेली म्हापसा गोवा. काणकावाडा कुचेली म्हापसा गोवा. म्हापसा गोवा. कळ्ळें तुमकां. चड आतां एड्रेस एक तानिया बारचो दिता नाल्यार सायबा बार. ओके. सकयल देंवता. सो सायबा बार थंयच्यान तानिया बारा कडेन फूल रस्तो पिड्ड्यार आसा. फूल रस्तो गटार मेरेन. हो एरिया हेका लागता आमकां. नांव घेवन हांव
कावन्सिलर आता सो आता तुमची मागणी कितें आसा तुमी हांगासरले लोकल आणि पावसान तुमकां कितलो त्रास जाता ह्या खातीर मेन प्रॉब्लेम हा हर फावटी हांव घरकार साफ करून गेले कोण येना आनी मेन म्हटल्यार कितें हायट येवपा जाय कळ्ळें खबर उदक डायरेक्ट भितर म्हाज्या घरान फाटल्यानूय फुडल्यानूय आनी वयपाक हेच ना न्हू तेका चान्स ना कळ्ळें तुमकां कळ्ळें भितर वयता कळ्ळें तुमकां हे प्रॉब्लेम मेन सॉल्व जावंक जाय फक्त म्हाज्या घरान उदक येता थंयच्यान वयल्यान जो कचरो येता पळय सगळो हांगा हे येता कितली घरां आसा ह्या वाड्यार अशी सुमार अंदाजे म्हणटा तुमकां आतां सुबीस जाली ती म्हटल्यार पयलीं घरां नसली हा हा गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. रिसायकलिंगा खातीर डेपॉझिट रिफंड येवजणेचेर आप फुडाऱ्यांनी विरोध करीत भाजपा सरकाराचे ह्या येवजणेचेर आनी मानसिकतायेचेर तिडक उक्तायली. पळयात पत्रकार परिशदेत आप पक्षाचो अध्यक्ष वाल्मिकी नायकान खंयच्या मुद्द्यांचेर भर दिला तो. आज सरकार एकाच कारणा खातीर चलयता आनी तो म्हळ्यार भ्रष्टाचार करपाक. जी तांची डिसिजनां आसतात तातूंत खंय तरी भ्रष्टाचार करपाचो तांचो एक इंटेन्शन आसता तेन्नाच ते कसले डिसिजन घेतात. जशें बाब रॉकान सांगलें हो जो डिपॉझिट रिफंड स्कीम आसा ताका हांव डिपॉझिट रिफंड स्कीम म्हणना हो डिपॉझिट रिफंड स्कॅम म्हणटा. आनी स्कॅम कित्याक तो थोड्या वेळान सांगता पूण हो जो DRS डिपॉझिट रिफंड स्कीम आसा तो ऑगस्टान ऑलरेडी नोटिफाय जाल्लो आसा आनी आतां एप्रील 1 तारखेच्यान हो लागू जावपाचो आसा. आनी हो येदो व्हडलो आनी एक स्कॅमूच न्ही पूण लोकांक हातूंत इतलो त्रास जावपाचो आसा हातूंत तेका सामान्य गोंयकाराक जो ग्राहक आसा ताका त्रास जातलो, जो आमचो एक धंदेकार आसा पसरकार आसा सुपर मार्केट वालो आसा ताका त्रास जातलो, मॅन्युफॅक्चरर जे आसा तांकां त्रास जातले, वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीज जे आसा तांकां त्रास जातले. आनी ह्या डिसिजनान देर इज अ व्हेरी गुड चान्स की सबंद गोंयची इकॉनॉमी सुद्धा काबार जावपाची हातूंत लायकलीहूड आसा. सो असो हो येदो व्हडलो स्कॅम ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान चितलो सुद्धा कसो ते म्हाका कळना. पूण बेसिकली सांगपाक म्हळ्यार इकॉनॉमी जेन्ना आमी म्हणटा हांवें सांगलें इकॉनॉमी काबार जातली. इकॉनॉमी म्हळ्यार कितें आसा एक सामान्य मनीस एक ग्राहक दुकानान वता आपल्याक जाय ते सामान घेता आनी तो पयशे दिता. सो ग्राहकाक ते सामान मेळटा, त्या दुकानदाराक थोडो प्रॉफिट मेळटा आनी सरकाराक ते GST ताजे टॅक्स कितें आसता ते मेळटा. आता हो जो DRS स्कीम आसा तातूंत सरकारान एक नवेच कितें तरी एक विचित्र एक नवो रिक्वायरमेंट घाला. तांणी म्हळा की जे नॉन बायोडिग्रेडेबल आयटम्स आसतले ताजेर एक डिपॉझिट एक्स्ट्रा एड जातलो. आनी नॉन बायोडिग्रेडेबल म्हळ्यार कितें आज तूं आतां खंयच्याय सुपर मार्केटान सुद्धा गेलो किंवा एका पसऱ्यार गेलो एका गाड्यार सुद्धा गेलो ऑलमोस्ट 90 to 90% ऑफ द आयटम्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. म्हणजे ताका पॅकेजिंग जे आसता ते आयदर प्लास्टीक लायन्ड आसता किंवा काचेचे आसता, मेटल आसता, प्लास्टीक आसता. सो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द आयटम्स खंयच्याय दुकानार गेलो आज ते नॉन बायोडिग्रेडेबल जाल्ले आसा. सो हाजेर हो डिपॉझिट रिफंड स्कीम कितें म्हणटा की त्या आयटमाचो जर व्हॅल्यू 20 रुपयापेक्षा चड आसा जाल्यार तुम्ही 5 रुपया डिपॉझिट एक्स्ट्रा त्या दुकानदाराक दिवचो पडटलो. 20 रुपयापेक्षा कमी असलो जाल्यार 2 रुपया डिपॉझिट दिवचो पडटलो. तशेंच काचेचे बॉटल किंवा आनी कसले बॉटल असले जाल्यार ताचे 10 रुपया सुमार कितले तरी दिवचे पडटले. सो असे वेगळे वेगळे रेट लायल्या डिपॉझिटाचे आनी हे ग्राहकाक पयली दिवचे पडटले. म्हणजे तुम्ही आज आता शाबू घेवपाक गेलो खंयच्या दुकानार तो जर 40 रुपयांक मेळटालो तुमकां आता 45 रुपया ते भरचे पडटले इवन दो MRP सेज 40 रुपीज. सो जसे सांगले ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द आयटम्स विच आर परचेज फ्रॉम एनी शॉप खंयच्या पसऱ्यार किंवा खंयच्या सुपर मार्केटार आज सामान्य गोंयकार जेन्ना वता 95% आयटम्स हातून कवर्ड जाल्ले आसा. पयलो म्हळ्यार जो ग्राहक आसा ताका ते सगळे जे आयटम आसा तुम्ही आतां शाबू वापरलो ताचो तो कवर काढून सायडीक दवरचो पडटलो. कितें तुम्ही पॅकेट वापरले ते काढून सायडीक दवरचो पडटले. जे तुम्ही कचऱ्यान उडयताले तो सगळो कचरो आतां तुमी एकठांय करचो पडटलो आनी तो सगळो कचरो घेवन एका कलेक्शन सेंटरान वचून ते लायनीन रावन ते एक एक करून ते स्कॅन करचे पडटले ताजेर जो QR कोड आसा तो.
आणि तेन्नाच तुमकां युपीआयच्यान पयशे मेळटले. आता तुमचे कडेन युपीआय ना, तुमकां पयशे परत मेळचे ना. आता जे पॅकेट आसा ते जर स्कॅन जायना सारखे जाल्यार तुमकां पयशे परत ना. सो हे सगळे जे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आसा जे ग्राहकाक ते फेस करचे पडटले. सो सरकारान चिंतला, हातून कांयच लॉजिक ना, हातून कांयच प्रॅक्टिकल ताणें चिंतल्या शिवाय केला. कोण तरी हो प्रायव्हेट कंपनी तांकां ही आयडिया दिला. ताणें सांगला बाबा इतले 1000 कोटी जातले आनी खंय तरी स्कॅम करुया म्हणून ताणें हो स्कीम तांकां तकलेन घाला आनी ताणें हें हय म्हणा. आता ह्या स्किमीक सगळ्यांनी विरोध केल्लो आसा. ऑल द इंडस्ट्री बॉडीज, ऑल द डिस्ट्रीब्युटर बॉडीज, ऑल द रिटेलर असोसिएशन, ऑल द वेस्ट मॅनेजमेंट असोसिएशन सगळ्यांनी हाचो विरोध केल्लो आसा. पूण तरी पूण ह्या सरकाराक अक्कल येना. दुसरी म्हणल्यार एक मॅन्युफॅक्चरर आता तुका 20 रुपया एक बॉटलीचेर काडटा, जावं बारीक आमचो जो गोंयचो मॅन्युफॅक्चरर आहा जे 10 रुपयाचे आमी सॉफ्ट ड्रिंक काडटात तेकाय 2 रुपये लागतले. म्हणजे ती बॉटली ताका 12 रुपया विकचे पडटली प्लास्टीक. तो सप्लायर करता, डिस्ट्रीब्युटर करतलो, तेच्या नंतर रिटेलराक वयतलो. म्हणून हांगा प्रत्येक 2-2 रुपया एक्स्ट्रा पडटले बारीक एक बॉटली. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया वरिल्ल्यो खबरो. आयतारा सुकें हवामान आनी नितळ मळब तिगून उरतले. उष्ण दीस अनुभवपाक मेळटलो. सांजे कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांतल्या तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सकाळी थंडसाण जाल्यार दनपरां उष्णताय आसतली. सांजे परतून थंडसाण पातळटली. चडावत तापमानात कांय प्रमाणात वाड जाल्ल्यान उष्णताय अणभवपाक मेळटली. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुकें हवामान, नितळ मळब, उष्ण तापमान, घोळटले थंड वारें. चडावत तापमानात वाड. आयतारचे तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.